मैंने पहला शो अपना नवंबर 2022 में किया था। उसमें मैं विनर आ गया था। फंक फैशन प्रोडक्शन, उसका नाम था लिटिल प्रिंस ऑफ गोवा। और दूसरा टाइटल मैंने लिया था फैशन आइकॉन्स ऑफ इंडिया। उसके लिए मेरा नाम ऊपर आ गया। नवंबर से पहला शो मैंने किया था फंक फैशन प्रोडक्शन लिटिल प्रिंस ऑफ गोवा, उसमें मैं विनर आ गया। फैशन आइकॉन्स ऑफ इंडिया में वहाँ पे भी विनर आ गया। फिर किड्स ऑफ गोवा में वहाँ पे मैं फर्स्ट रनर आ गया। मैं मॉडलिंग, डांसर बनना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ। मैं अपने बिचोली का नाम, गोवा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। आणि अशें दिसलें की हितून कितें तरी आसा, हो फुडें सरतलो. मागीर तेज्या उपरांत मागीर आनीक एक 2-3 कडेन जाले प्रोग्राम. थंय तेणेन फर्स्ट काडलो. मागीर किड्स ऑफ गोवान तेणें फर्स्ट रनर्स अप काडलो. मागीर ताका एक हैदराबादाक सुद्दां एक इनवायट केल्लें ताका थंय. तर आमी थंय येयल्ले. तर आमकां अशें दिसलें की बाबा हो आमचो आहा की फुडें सरता, तर आमी ताका बॅकअप दीत आहा. आनी ताका आमी स्टडीचेर बी चड जोर घालिना. जाल्यार तो आपली स्टडी सारको टायम टू टायम चालू आहा तेजें. जाल्यार तुमी पेरंट्सानूय कितें करपाचें की आपल्या भुरग्याक की फुडें काडपाचो. आनी ताका कितें बरें दिसता, कितें करपाक बरें दिसता, इवन खेळ जावं, क्रिकेट जावं, फुटबॉल जावं मॉडलिंग जावं, जाल्यार तुमी पेरंट्सांनी ताका फुडें ढकलपाचो. आनी ताका फाटसून तुमी बॅकअप दिवपाचो की बाबा तूं फुडें सर, आमी तुज्या वांगडा आसा.